कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। कारवार तालुक्याच्या शिरवाड कर्नाटका पब्लिक स्कूलाचे टॉयलेट बंद दवरिल्ले पालकान मंगळवाराक शाळेक वचून शिक्षकाक प्रश्न केले। शाळेचं शौचालय बंद करून लॉक घालून दवरिल्ले विद्यार्थ्यान पालकाक सांगले। हेचे संबंध शिक्षकाक विचारूक मंगळवाराक सगळे पालक शाळेक भेट दिवन प्रश्न केले। शौचालय उपयोग करूक दिन जाल्ले बद्दल मुख्याध्यापक ध्रुव आगेर हेमकां विचारले। उत्तर दिल्ले मुख्याध्यापक शाळेचो शौचालय ओपन दवरल्यार भायले लोक शौचालय वापरतात, तेजेन लॉक घालून दवरला म्हण तेमी सांगले। शौचालय ओपन करून पळयले पालकाक नाक आनी दोळे धांपची परिस्थिती येयली। शौचालय स्वच्छ करून सुमार महिन्यापेक्षा जास्त दिवस जाल्ले दिसून येयले। हेचे संबंध प्रश्न केल्यार उत्तर दिल्ले मुख्याध्यापक कर्मचारी ना आशिल्ल्यान शौचालय शिक्षकानच स्वच्छ करचे पडटा। विद्यार्थी ल्हान आसात, तेमकां शौचालयाक उदक घालचे क्लीन करून दवरचे कळना अशें तेमी शिक्षकाली परिस्थिती सांगले। ನಾವು ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಿದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಡಮ್ಗಳು ಕೂಡ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ। ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಕೋಣೆಯ 2 ಕೋಣೆಯ ಗ್ಲಾಸನ್ನು ಹೊಡೆದಿತ್ತು ಹೋಗಿದೆ। ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುಭದ್ರತೆಗೆ ಆಗಿ ಒಂದು CC ಕ್ಯಾಮರಾ ನಮಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಲ್ಲ। ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲಿ। शाळेत क्लासरूमाची कमतरता आसा। LKG ते 7वी पर्यंत 5 क्लासरूमच आसात, तेजेन इंग्लिश मिडियम आणि कन्नड मिडियम विद्यार्थ्यांक अलग अलग बसोवंक शक्य जायना अशें मुख्याध्यापकान सांगले। शाळेत भेट दिल्ले ब्लॉक काँग्रेस अध्यक्ष समीर नायक हेमी MLA सतीश हेमकां सांगून आनी क्लासरूम दिवंक प्रयत्न करता असो भरोसो दिलो। तशेंच मुख्याध्यापक सकाळी शाळेक वेळ कर येता असो पालकान आरोप केलो। सद्दी दनपारा शाळेक दिवच्या जेवणासाठी भाजीपालो खरेदी करचे पडटा। सकाळी शाळेक येतसनात भाजीपालो खरेदी करून हाडटा। भाजीपाल दुकान सकाळी वेळान ओपन जातात, तेजेन आपणाक बी शाळेक येवंक वेळ जाता अशें मुख्याध्यापक ध्रुव आगेरेमी सांगले। SDMC सदस्य मारुती नाईक आणि इतर पालक ह्या वेळाचेर हजर आशिल्ले। आज टॉयलेटाबद्दल हेडमास्टर 2 दिवसांनी टॉयलेट केलेली नसताना पोरा बाहेर वचून आज डिसीस करते असतात आणि हेडमास्टर पळयल्यार 11:30 ते 10:30 ते 11 पर्यंत शाळेतच जालें ना। आज बी तसंच झालं, 11:30 येयले आमी प्रेजेंट आमी वायस लोक मेंबर अध्यक्ष सगळे सगळे येयना म्हणलं ते BO बी कळयले। BO म्हणलं आपणाला नजरे मुखार येयला नाही विषय, त्या निमित्त आपण काही करू ना, तुम्ही लिखिताक दिया करची तेजे बद्दल आपण एक्शन घेतात। आज 9 वर्सां तो येऊ नका हेडमास्टर आपणाला कार्यभारी करते असं शाळेबद्दल काहीच भुरग्याबद्दल काहीच करता आमचे एक शाळेचे अभिमान असतात। त्या निमित्त आम्ही किती शाळा भरू जाय आज पळयला तुम्ही आज प्रत्येका गोष्टी प्रेसवाली येऊन पुरा चेक केलं सगळं त्या संडाचं पळयला विकल एकदम नाक धन घेऊन वच पडता तिथली परिस्थिती असा। तेमी सुद्धा समस्या आज परिहार किती सांगू का म्हणल्यार हे असे संडास आजपर्यंत हे खंयच ना। हे नगरसभे भितर टॉयलेट सार्वजनिक संडास त्या तरे जाल्ले आसा। ही सार्वजनिक स्कुलात शाळेत ही तरी अशी जाल्ली आसल्यार मुखार फरार भविष्य कितें म्हण तेमकां बी दिसून येयलें खरेखर हे जाल्ली खरी आसा म्हण हेडमास्टर ही केल्ली खरी चूक आसा म्हण। त्या निमित्त टॉयलेट जावं आणि तेतून टॉयलेटा भितर आपण 2 दिसांनी आपण धुवत म्हणून सांगतो हो धुवशी काढून हो एक हेडमास्टर आणि हे असलं त्यांनी उलयश काय आणि गुटखा पुरा आज तेमी ओपन करून पळयल्यार संडासा भितर गुटखाच खोटे आसा पुरा तेतून उडयल्ले ते पळयल्यार तो हेडमास्टर म्हणटा उडयले तूं रिस्पॉन्स कोण जबाबदारी कोण हो एक जबाबदारी मनीस हेडमास्टर हेणे आज जबाबदारी मनशा प्रमाणे हेणे आज चलून येवंच का मेहनत तर अशें केल्यार मुखार जावचें भविश्य कितें पोरालें। त्या निमित्त आमी सगळ्या लोकांना आज विनंती केली काय म्हणल्यार ताका 9 वर्सां आसा तेंच्यान खंय ताका वर्ग करून रावचें म्हणून आमगे सगळे सार्वजनीक पब्लीक आमगे ग्रामपंचायत सगळ्यांक ताका विनंती आसा तो कारवार मेडिकल कॉलेजाचे सिनियर नर्स लता गडकर हेमी सेवानिवृत्ती जाले। तेमकां सत्कार करून निवृत्ती जीवनाक शुभेच्छा दिले। जिल्हा सरकारी आस्पत्रेत गेल्या 36 वर्ष सेवा करून सेवानिवृत्ती जाल्ले लता एस गडकर हेमगेल सेवे बद्दल प्रशंसा केल्ले जिल्हा सर्जन डॉक्टर शिवानंद कुडतरकर हेमी लता हेमकां सत्कार करून शुभेच्छा दिले। नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक
पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमच्याकडे सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्या ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरशिंव मार्केट। भारत देशात तुमका खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरशिंवा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या पर्यटन उद्योग क्षेत्रात आनंद हाडोच्या कारवार समुद्र किनाऱ्याचेर हांडोवरिले INS चापल वस्तू संग्रहालय सारखे देखभाल ना जाल्ल्यान पावसाचे उदक भितर येवन पाड जायत आसा। चॅपेल युद्ध नौका वस्तू संग्रहालयाच्या भितर ह्या पावसाळ्यात बी उदक पडतेत आसा। गेल्ले 2 वर्सां फाटीं लाखांश रुपये खर्च करून म्युझियम दुरुस्त केल्ले, पण देखभाल सारखे ना जाल्ल्यान आता परत पाड जायत आसा। गेल्ल्या 2 वर्सां फाटीं पावसा वेळाचेर सुमार 18 लाख रुपये खर्च करून दुरुस्त करचे काम केल्ले, पण परत ह्या वर्साक बी चॅपल वारसीत म्युझियम भितर गळता। तेजेन शिप्पा वयर ताडपत्री घायला। दर वर्स लाखांशी पर्यटक भेट दिवचे वार्षिक म्युझियम दुरुस्त करून शाश्वत दवरचे बदल जिल्हा प्रशासनान किंवा नौदळाच्यान क्रम घेयना असो सार्वजनिकालो आरोप आसा। पावसाळ्यासून इतर दिवसाक जास्त संख्येत पर्यटक वार्षिक म्युझियमाक भेट दितात। म्युझियमात भेट दिवच्या पर्यटका खंयच्यान तिकेट रक्कम घेतात, तेजेन म्हयन्याक लाखापेक्षा जास्त रुपये कलेक्शन जाता। तरी बी हे म्युझियम देखभाल सारखे नाशिल्ल्यान पाड जायत आसा। सोमारा रात्रीन खूप प्रमाणात पाऊस पडिल्ल्यान कारवार शहराच्या डोबीघाट रस्त्यार एक रुखमोण पडलो। तेजेन विद्युत खांबे जमनीचेर पण रातभर विद्युत संपर्क तुटलो। सोमार सकाळी कमी प्रमाणात पाऊस पडत आशिल्लो, पण रात्रीन वारा आणि पाऊस आशिल्ल्यान कारवार शहराच्या काही भागात रुखमोण पडले। तसेच डोबीघाट रस्त्याचेर एक व्हड रुखमोण पण रस्तो बंद जालो। विद्युत खांबे पण विद्युत संपर्क तुटलो। मंगळवार सकाळी हेस्कॉम कर्मचारीन खांबे घाण विद्युत संपर्क दिले। तसेच कारवार शहराच्या ग्रीन स्ट्रीट रस्त्याचेर उदक भरून घेवन वाहन संचाराक समस्या झाली। ಗಟ್ರ ಫುಲ್ ಆಗದಿರ್ಬೇಕಾ VNC ಪ್ಲೇಯರ್ ಕರಿ ಬೇಡ VNC ಪ್ಲೇಯರ್ ಕರಿ ಮಾಡೋದು भरपूर लोक म्हाजे कडेन क्लिनिकात येतात आणि म्हाका सांगतात आमकां डायबिटीस आसा, खूब वर्स जाले आमी हे औषध घेतात ते औषध घेतात पण आमकां फरक पडना ना। तेमकां बी सांगू इच्छिता आणि तुमकां बी सांगू इच्छिता, हेजे नंतर डायबिटीसाची काळजी सोडून दिया, कारण तुमचे खातीर घेवन येला चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचो शुगर कंट्रोल ज्यूस। आत्ताच तुमगेल्या लागींच्या मेडिकल दुकाना वचून चौकशी करा आणि थंय मेळना जाल्यार ऑनलायन ऑर्डर दिवचे खातीर 8888029880 ह्या नंबराचेर कॉल करा किंवा व्हॉट्सअप करा।
उत्तर कन्नड जिल्ह्यात या आठवड्यात खूप प्रमाणात पावसाचे बदल हवामान विभागानं सूचना दिली, पण जिल्ह्याच्या भटकळ तालुक्यात मात्र खूप प्रमाणात पाऊस पण जनजीवन अस्तव्यस्त झाले. मंगळवार सांजेर भटकळ शहराच्या रंगीकट्टे लागीच्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर उदक बंद वाहन सवाराक समस्या जाले. रस्तो की होळ हे कळण जाल्ली परिस्थिती झाली. आयज येतात न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.